आता खबरो विस्तारान। आज वता थंय उदकाची कमतरता जाणवपाक लागल्या। उदक सांबाळटले तर बंधारे बांदपाक सरकाराक विश्व बँका कडल्यान रीण घेवपाची गरज आसा। हें करपाक खूब वर्सां लागतलीं। म्हण उदक सांबाळपाक असले पावल आतांच्यानूच उखलपाक जाय म्हण मंत्री लोबोवन स्वताच्याच सरकारा कडेन मागणी केल्या। तशेंच ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्या कडेन आनी उदका स्रोत मंत्र्या कडेन उलयतलो म्हण मंत्री लोबोवन सांगला। RDX गोवा खातीर कांदोळीच्यान गौतम शिरोडकार। Water is very, very important. The whole world is going to face this problem in the years to come, and especially India. It is said by scientists and world water conservation जे स्टडी करता तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की उदक कमी जायत वयतलें। आयज आमी पळयल्लें आहा की मदय वॉटर डायवर्जनाचेर आमकां फुडें बरो मोठो धक्को बसपाचो आसा तर जायत जाल्यार डायवर्जन एक अशे भाशेन स्टॉप करपाक आमी वावरपाक जाय। तेचे भायर तितलो पावस पडटा पण खंय तरी आमी वॉटर कन्जर्वेशन कांयच करिना। वी डू नॉट हॅव वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स, टँक्स, बांदाराज बिल्ड वेर दोंगरा वयरसून उदक येवन ते बांदारान जो घालता थिंगा उदक स्टोर करून थिंगासर फिल्टर करून गार्डनांक दिवंक जाता, म्हणजे जे शेतांक दिवंक जाता, दोंगराचेर जी झाडां लायल्या तांकां दिवंक जाता, लोकांक दिवपाक जाता। आयज वयता ते विलेजीन वॉटर शॉर्टेज आहा। कोस्टल बेल्ट ऑफ एंटायर नॉर्थ गोवा इज क्राईंग फॉर वॉटर। हाजे हिसपान गव्हर्मेंट हॅज टू टेक वर्ल्ड बँक लोन and build these bandaras, build these barns, and खंयचे शेतांनी वॉटर कॅचमेंट एरिया आहा थिंगा वॉटर हार्वेस्टिंग टँक्स बांदपाची गरज आहा व्हडल्यो। आनी हांव अपील करता टू माय ओन गव्हर्मेंट दॅट वी हॅव टू स्टार्ट इट टुडे। इट वील टेक लॉंग इयर्स, 10 वर्सां लागतली आमकां हे सगळे जो तर आमी वर्ल्ड बँकाचो लोन घेवन आमचे कडेन प्रोजेक्ट इन हँड आसपाक जाय। इफ वी हॅव प्रोजेक्ट इन हँड वी कॅन क्रिएट world class infrastructure for conservation of water. And Goa is natural source of water. Goa natural we don't have to draw the water from underground. जे पावस पडटा तोच जो तर आमी प्रिजर्व करीत एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक व्हडलो टँक बांदीत जाल्यार दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन बी डायरेक्टली इट कॅन बी गिवन वॉटर फ्रॉम दीस वॉटर कन्जर्वेशन एरिया। कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हडली तोंय कितली आहा ती तोंय जो तर बोरी खोलावन स्पेस मातशी व्हडली करून दोंगराच्या सकला जो तर ती तोंय आहा जाल्यार उदक सगळें थिंगा येवन सारकें मेवतलें आमकां। So are you going to discuss this matter with the WRD minister? I will discuss it with CM and WRD minister also. It is very important. It is a need of the hour. फ्युचरान उदकाची प्रॉब्लेम जायत वयतले। आयज उदका खातीर मोठे समस्या कोस्टल बेल्टाक आहा। टेल एंडाक उदकूच येना। अंजुना वागातोर शापोरा कालांगूट कांदोलीम उदक ना। नेरूल रेश मागूस उदक ना। ते सायडीनी उदक ना। मोर्जी आरांबोलकिरी हॉटेलां वाडत आहा, गेस्ट हावसां वाडत आहा, देर इज नो वॉटर। तो बर्डन पडचो ना दिसना आमकां गव्हर्मेंटाचो लोन घेवन ऑलरेडी। ना ना, दिस इज वर्ल्ड बँक लोन। दिस इज नॉट पेड नाव, दिस इज पेड आफ्टर 10 years and it has got a very, very nominal rate of interest because we are taking care of the environment. See, there are NABARD जो लोन दिता स्पेशली फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट 4% दिता, 5% दिता। ते कित्याक दिता? टू टेक केअर ऑफ द एनवायरमेंट। दिस इज गव्हर्मेंट फंडिंग। NABARD is government funding, World Bank is government funding. Why they are giving? So that we conserve the environment, we protect the environment. So if we do water harvesting in the way I have told, it is nothing but conservation of our environment.